नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. तेजपालाच्यो मेडिकलांत कितल्योशोच वैजकी चाचण्यो आयपीएचबीतूय व्हरून तपासलो. तेजपालाक व्हरतले ग्रँड हयातांत घडणूक थळाचेर. तेजपाल मागता कस्टडीत फॅन. पोन्न्या गोंयच्या सायबाचे फेस्त सुरू. मुखेल मिसाक हजारांनी गोंयकारांची गर्दी. ट्युरिस्ट धरून गोंय आनी लागसारच्या वाठारांतल्यान फेस्ताक हजारांनी लोक. दाबोळे विमानतळाचे केंद्रीय मंत्री अजित सिंगाच्या हस्तुकी उक्तावण. नव्या विमानतळ टर्मिनलाचे श्रेय घेवंक काँग्रेसीत सर्त. मोविन म्हणटा नौदळ दितले जाय तितली जमीन. केंद्रीय गृहमंत्री न्ही, गोंयचो गृहमंत्री पर्रीकार फ्रॉड. दोट्टी नागरिकत्वावेल्यान चर्चिलाचो आरोप. चर्चिल म्हणटा काय तू आनी टिकलो दोगांचीय आमदारकी काढात. आनी पैंगीण कुयटी उद्देगीक वसणुकेक लोकांचो विरोध. सरकारान भूंय संपादन केले सुरू. पर्यावरण उदक सुरक्षेचे प्रस्न उप्रासतले म्हण पैंगीणकाराक भंय. खबरो विस्तारान. लैंगिक अत्याचाराच्या केशीत तरुण तेजपालाची मेडिकलांत खोलायेन वैजकी तपासणी चल्ल्या. सोमाराच सकाळी ताज्या मेडिकलांत डीएनए आनी सेक्शुअल पोटेन्सी आनी हेर टेस्टी जाल्यो. आयपीएचबीतूय व्हरून तपासलो. सुत्रां सांगता ते प्रमाण क्रायम ब्रांचीचे पुलीस ताका ग्रँड हयातांत घडणूक थळार व्हरून ताणें नेमकें कितें केलें ताची चवकशी करतले. तेजपालान कस्टडीत फॅन जाय म्हण कोर्टांत अर्ज घाला. ताचेर कोर्ट बुधवारा निकाल दितले. लैंगिक अत्याचाराचे केशीन तेहलकाचो आदलो एडिटर इन चीफ आरोपी तरुण तेजपालाची गोंय पुलीस सामकी खोलायेन चवकशी करतात. वैजकी गजालींक लागून केस कमी पडची न्ही म्हूण पुलिसांनी सोमारा तेजपालाच्यो कितलेशेच तरेच्यो मेडिकल टेस्टी केल्यो. सकाळी 9 वरांचेर तेजपालाक कादयेंतल्यान जीएमसीन व्हेलो. थंय ताची सेक्शुअल पोटेन्सी टेस्ट केली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण टेस्टीचो रिझल्ट पॉझिटिव्ह आयला. उपरांत एक्सरे, ब्लड टेस्ट, कोपर आनी धोपराच्यो टेस्टी आनी हेर टेस्टी केल्यो. दनपारां ताका जेवणाक क्रायम ब्रांचीन हाडलो. ते उपरांत पुलिसांनी ताका बांबोळे मानसोपचार संस्था आयपीएचबीन व्हेलो. सांजे 5 ते 6 मेरेन ताका तपासून जालो. सोमारचो दीस तेजपालाच्या मेडिकल चॅकअपान गेलो. ताच्यो सगळ्यो टेस्टी नॉर्मल आयल्यात. हाचे वेल्यान पुलीस चवकशेन कसलीच उणीव दवरपाक सोदनात अशें दिसता. 7 आनी 8 नोव्हेंबराक ग्रँड हयातान नेमकें कितें घडलें तें तपासपाक मंगळारा तेजपालाक पुलीस हॉटेलांत घडणूक घडिल्ल्या सुवातेरय व्हरपाचे आसात. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तेहलकातले 3 पत्रकारांची न्यायदंडाधिकाऱ्या मुखार जबानी नोंद जावपाची आसा. उपरांत तेहलकाची आदली वेवस्थापकी संपादक शोमा चौधरीची चवकशी सुरू जातली. कागाळ चेपून दवरली म्हूण एफआयआरान तिकाय आरोपी म्हूण जोडपाची शक्यताय सुत्रां उक्तायतात. मात तेजपालाची चवकशी पुराय जाले उपरांतच ह्यो गजाली स्पश्ट जातल्यो. इतले मजगतीं तेजपालाक कादयेन फॅन जाय पडलो. ते खातीर ताणें पणजे जेएमएफसी कोर्टान अर्ज घालो. सुनावणी जाल्या. निकाल राखून दवरला. तेजपालाक कादयेन फॅनाचो वारो मेळटलो काय ना तें बुधवारा कळटलें. इतले मजगतीं भाजपाची राष्ट्रीय म्हणयारी मिनाक्षी लेखी आड एनएसयूआयन क्रायम ब्रांचीन कागाळ केल्या. ट्विटराचेर पीडित चलयेचें नांव उक्ताडार हाडलें म्हूण कांय नॅशनल चॅनलांनी रिपोर्ट केल्ल्यान तिका अटक करची अशी मागणी एनएसयूआयन केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयच्या सायबाचे फेस्त मंगळारा मोठ्या दबाज्यान मनयले. 9 दीस नव्याना जातकर 10वे दिसा फेस्त जाता. फेस्ताच्या मुखेल मिसाक कारवारचो बिशप डेरिक फेर्नांडीस आशिल्लो. ताच्या बरोबर गोंयचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेर्रांव आशिल्लो. संवसारभरांतल्या हजारांनी लोक पोन्ने गोंया फेस्ताक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे दर्शनाक येतात. फुडल्या वर्सा सेंट फ्रांसीस झेवियराची कूड दर्शनाक भायर काडपाची तयारी चल्ल्या.
My message to you today on this feast of St. Francis Xavier is, let us go and push the good news of Jesus Christ till the end, till the last breath of our lives. Amen. दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचे केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री अजित सिंग आणि मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या हस्तुकी उक्तावण जाले. खासदारय आशिल्ले. टर्मिनलाचे पक्षीय पावंड्यार क्रेडीट घेवंक राजकीय फुडाऱ्यांची सध्या सर्त चल्ल्या. नौदळ जाय तितली जमीन दितले. विमानतळ प्राधिकरण आणि नौदळा मजगती जमीन अदलाबदल व्यवस्था दाबोळेच्या विस्ताराक बऱ्याक पडटली अशें दाबोळेचो आमदार म्हणटा. जाल्यार नव्या टर्मिनलातले स्टॉल थळाव्याक दिवचे म्हण आलेक्स मागता. दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचे तात्पुरते उक्तावण मंगळारा दनपारा केंद्रीय विमान येरादारी मंत्री अजित सिंगान केले. सुवाळ्याक मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, खासदार शांताराम नायक, फ्रांसीस सार्दिन, पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकार, दाबोळेचो आमदार मोविन गुदिनो आनी हेर आशिल्ले. दाबोळे विमानतळाच्या विस्ताराक नौदळ सहकार्य दितले अशें माविन म्हणटा. एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी नेव्ही एक्सचेंज ऑफ लँड हिंगा डबोलीम तशें इवन आनी दोन कडेन जाता. एक कडेन विशाखापट्टणम ते एक्सचेंज करता. म्हणजे हांगाय आमकां माय जमीन आनी नेव्ही रिलीज करतले. जेन्ना जो सदां नेव्हीचेरूय आरोप येतालो, नेव्ही कॉपरेट जायना, नेव्ही हेल्प करना, नेव्ही एअरपोर्ट ऑथॉरिटी नाका, एअरपोर्ट नाका, हें आदले उलोवपाचें आसा ते हें बंद जातले आनी आमकां जाय तितलो लँडूय मेळटलो एक्सपान्शनाक. दाबोळे नवे 11 एरो ब्रिजांनी पार्किंगेचो प्रस्न सुट्टलो. एरो ब्रिज आज तरी 4 चालू जाता आनी 5वे एक म्हयन्या भितर जाता. म्हणजे 5 एरो ब्रिज चालू जाता. ओल्ड टर्मिनल बिल्डिंग डेमोलिश केले म्हणटच थिंगा आनी 4 एरो ब्रिज येता. म्हणजे कितले जाले ते 5 आनी हिंगा आनी 4 9 एरो ब्रिज, मे बी अनदर एडिशनल 2, टोटल 11 एरो ब्रिजीस. हें कितें दाखोवन दिता की दाबोलीम एअरपोर्ट उरता म्हूण इतलें काम चलता न्ही. दाबोळेच्या नव्या टर्मिनलाचेर आशिल्ले स्टॉल गोंयकारांक दिवचे म्हूण आलेक्स रेजिनाल्ड मागता. I want to congratulate the Civil Aviation Ministry of the Congress-led UPA government for tripling the passenger capacity of Goa's heartthrob, that is the Daboli Airport, to 9.5 million passengers per year. I think we have to thank Dr. Wilfred D'Souza. When he was the Deputy CM, he negotiated one of the deals of the Navy land. Parrikar go एखादी IIT जायत. हांव इंजिनियरूय न्ही, पूण हांव पर्रीकाराक चॅलेंज मारता की द न्यू टर्मिनल इन फॅक्ट कॅन टेक इवन 12 million passengers. आमकां 3 MP आहाय गोंयांत दॅट आतां न्यू टर्मिनल जाता. 3 तरी हुंय न्यू आमगे काउंटर जाता, न्यू इटेबल काउंटर जाता, शॉप जाता. गोंयकारांकूय हें करपाक एकोमोडेट करपाक विसरना अशा रिक्वेस्ट तांकां. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.